नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश प्रभावणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। रायबंदरा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटांत आयुष उपचार पद्दतीची ओडीपीचे केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हस्तुकीं उक्तावण। म्हादेच्या विशयाचेर सरकारान करचें न्ही राजकारण, फक्त खासदारांची संख्या पळोवन आवळचो न्ही म्हादेचो गळो, म्हादे बचाव आंदोलनाची मागणी। प्रादेशीक भाशेत देश एकठांय दवरपाची आसा ताक देखून दर एका मनशान आपल्या मायभासेचो करचो आदर, म्हणटा केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। पावसान फुलपी रानटी अळमी पावली म्हापशा बाजारांत। अळमी विकत घेवपाक लोकांनी घेतली सुट्टी, घातली गुट्टी। वेस्टर्न बायपास उड्डाण पुला वरवीं गरजेचो देखून तज्ञांक आस्पावन करून घेवचें काम गोवा फोर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायाची मागणी। आनी भारताचे महत्वाकांक्षी चंद्रयान 3 मोहिमेचे लॉन्चिंग यशस्वी, चंद्राच्या दिकेन वचपाक चंद्रयानाची सुरवात। आनी आतां खबरो विस्तारांत। आयुष उपचार पद्दतीची उपचार दिवपी ओडीपीचे उक्तावण केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांच्या हस्तुकीं जालें। रायबंदरा गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटाच्या इमारतींत ह्या ओडीपीचे उक्तावण जालें। ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे तशेंच खासदार श्रीपाद नायक हाजीर आशिल्ले। आयुर्वेदा, होमिओपॅथी, सिद्धा, युनानी, नॅचरोपॅथी हाचे उपचार ह्या वेळी दुयेंतींक मेळटले। तशेंच ह्या इमारतींत एके वटेन ॲलोपॅथी उपचार उपलब्ध आसतले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या। आयुष मंत्रालय की तरफ से आयुष हेल्थ सर्विसेज, उनमें CCRS, CCRAS, CCRUM, CCRH एंड CCRYL मीन्स आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी एंड नेचुरोपैथी 5 पैथी की एक ही बार एक ही सेंटर में हम OPD यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं और बाजू में ही एलोपैथी की OPD है। जैसे माननीय मंत्री सोनोवाल जी ने कहा कि देश में इस तरह का इंटीग्रेशन एक ही जगह पे कहीं पे भी नहीं, इट इज ओनली इन गोवा। इसलिए मैं having different OPDs and having these facilities being made available not only through your center, but we would like to assure you under his leadership and under your vision is having this not only restricted to this particular place but having OPDs. I can assure you, sir, is that your vision of having this science, taking it right up to the hinterland, because Goa is a very tourism-oriented state. People want recognized facilities. There are so many people, sir, many times without proper registration, without any kind of accreditation, trying to have these type of facilities in the most important touristic areas. But today, when we have a center like this, sir, we can have integration in such a manner that we will be able to encourage people to come and visit these centers which are being established in the state of Goa. हमारे आयुष की अगर डेफिनेशन, आयुष का अगर व्याख्या देना पड़े तो हमको आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, स्वाहारिकपा, योगा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, ये सारे सिस्टम के बारे में हमको बताना ही होगा। ये भी हमारा फैमिली मेंबर्स है, क्योंकि ये हिमालय फुटहिल में जो शक्ति बसा हुआ है, जो हजारों साल से परंपरागत चिकित्सा पद्धति है, जिस पद्धति के द्वारा मानव समाज सुरक्षित है, तंदुरुस्त है और वो जागरूक है, संतुलित है मन और शरीर। इसी सिस्टम को हमें हर प्रांत में इस सिस्टम के बारे में जनता को जानकारी देना ही होगा। तो मैं तो मानता हूँ ये सब अगले दिनों में सही दिशा पर काम होंगे।
म्हादयाच्या विशयाचेर सरकारान राजकारण करचे सोडचे. गोंयचो सैम वाचोवपा खातीर म्हादय म्हत्वाची आसा. ताका लागून केंद्र तशेंच राज्य सरकारान ह्या विशीं संवेदनशीलतायेन विचार करपाची गरज आसा. फक्त खंयच्या राज्याचे कितले खासदार आसात ताचो विचार करून म्हादय न्हंयेक वळोवन गोंयचो गळो सुकोवचो न्हय अशें म्हादय बचाव आंदोलनाची निमंत्रक निर्मला सावंतान म्हटलां. The SLP file should be challenged and should be brought to the logical end. The Tiger Reserve would have strengthened the position of Madai and would have brought an obstacle for the diversion. But the government is thinking in different way. I do not know what is the reason. If Madai is diverted and the environment of the Western Ghat gets disturbed, we'll have to face a lot of problems. Now what is happening in North India, the similar problems we'll have to face. Therefore, protect the tiger so that the balance of the herbivorous animals will be kept and they will not encroach the cultivated areas and will not disturb the food cultivation. If there is scarcity of the food, the problem of humanity will have to, the human beings will have to face the starvation. Therefore, since all these matters are interlinked, the government has to be very serious about the environment and should not think politically. It doesn't matter who has got 28 MPs and who has 2 MPs. It is in totality the central government has to see and also the state government when acting have to act not only intellectually but also has to consider emotionally what the people of Goa are going to face. प्रादेशीक भाषा देश एकठांय दवरपाची म्हत्वाची भूमिका वठयतात अशें मत केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हाणें म्हटलां. प्रत्येक प्रादेशीक भाशेक तिचें म्हत्व आसता. ताका लागून जण एका मनशान मायभाशेचो आदर करपाक जाय अशें मत ताणें व्यक्त केलें. आपुणूय वेगवेगळ्यो भाशा शिकपाचो यत्न करता. तशेंच देशाच्या प्रत्येक भाशेक महत्व दिवपाक जाय अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्हणटा अशें मंत्री सर्बानंद सोनोवालान सांगलें. ते रायबंद्रा आयुष हॉस्पिटलाच्या ODP उक्तावणाच्या सुवाळ्या वेळार उलयताले. तुमका सगळ्यांको येकर सही है ना. तुमका नहीं है ये. तो मैं प्रमोद श्रवण जी से थोड़ा सीख लिया. हर प्रदेश की भाषा सीखना चाहिए. हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें यही मार्गदर्शन दी है. देश को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए हमें हर प्रांत की अपनी अपनी रीजनल भाषाओं को हम अगर मान्यता दें तो सही दिल से हम देश की जनता को जोड़ सकते हैं, उनके मन भी जीत सकते हैं. मातृभाषा में वो शक्ति है, इसलिए मातृभाषा सबके प्रिय होती है. माँ की गोद से जो भाषा हमें सीखने मिली है बचपन में, यही दुनिया का सबसे खूबसूरत भाषा है. पावसाचो हंगाम तेंगशेर पावलो म्हणटकीच अळम्यांची वाट पळोवप्यांक आतां म्हापशा बाजारांत अळम्यो विकपाक आयल्यात. ह्या अळम्यांचो हंगाम कांय तेंपूच आशिल्ल्या कारणान ह्यो अळम्यो घेवपाक लोकांची बरीच गर्दी पडटा. पयशांचें तोंड पळयनासतना सांगत त्या दरान लोक अळम्यो घेवपाक पसंत करतात. विशिश्ट पद्दतीची चव आनी बरीच मागणी आशिल्ली ही अळमी फक्त जुलय ते ऑगस्ट ह्या म्हयन्यांत मेळटा. अळम्यांच्या हंगामाची आतां सुरवात जाल्या अशें ह्या म्हापशा बाजारांतल्यो अळम्यो पळोवन कळटा.
शुक्रारा गोंय फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसाय आणि रस्तो तज्ञ R.K. पांडे हाणें मुंगूल आणि बाणावले बायपास रस्त्याची पळोवणी केली. बाणावले मुंगूल आणि सेरावली हुंवार येवचो न्हय देखून बायपास रस्तो बांदपाक जाय ते खातीर तज्ञांक धाडचे अशी मागणी फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसायान केंद्रीय मंत्री गडकरी कडेन केल्या. ऑफिसर ज्याका माननीय मंत्री बाब नितीन गडकरीन आमच्या वेस्टर्न बायपासाचो इश्यू पळोवपाक फर्स्ट हँड पळोवन रिपोर्ट दिवपा खातीर धाडिल्लो. तो ताणें म्हाका विजीट दिली. हांवें ताका सगळे एफेक्टेड एरियाज म्हळ्यार सुरावळे धरून मुंगूल धरून कवळ्याबाग धरून आनी फातोर्डा जंय आमकां बॅक फ्लोआचेर एफेक्ट जाता ह्यो सगळ्यो एरियाज हांवें ताका दाखयलेल्यो आहा. आनीक एक फोर्सान डिमांड असो दवरला की कांयच ना जाल्यार एटलिस्ट जी वॉटर कॅचमेंट एरिया सुमार हाजे फुडें आहा मेरकादो शॉपिंग मॉलाचे फुडें आहा तळ्याबांदार थंय ते तरी 650 मिटर्स स्ट्रेच ऑन स्टिल्स जावचो. तांचें एक ऑब्जर्वेशन आहा की उदक आतां उरलां थंय इवन जेट स्की पेलेन चलयले हें सगळें ताणें पळयलेलें आहा. ताजो एक इश्यू आहा की आमी जर स्टिल्साचेर थंय केलें तर उदक परतें उरतलें उदक रिवर सालान कशें वतलें. सो ह्या ऑब्जर्वेशनाचेर थंय मातशें अटकलां की रिवर सालाक वचपा खातीर जें तोंड जाय तें तोंड मातशें व्हड करचें पडटलें आयदर खाऱ्याबाजार नाजाल्यार ते मेरकादोचे सायडीन. आनी हें कशें जावप टेक्निकली कशें फिजिबल करप हाजे खातीर ते स्टडी करून ताजो रिपोर्ट ते सेंटराक दितले. आय एम हॅपी दॅट सबसिक्वंट टू माय मिटींग द युनियन मिनिस्टर follow-up action has been taken, but I will pursue this matter to its logical conclusion. लास्टाक ते स्ट्रिट्साचेर ते 650 मिटर तरी मिनिमम जावपाकूच जाय आनी ते जातलेच हाचे खातीर जावपाकूच हांव तातूंतलो एफर्ट म्हजो सुद्दां चालूच दवरलो. भारताची महत्वाकांक्षी चंद्रयान 3ची मोहीम प्रत्यक्षपणान सुरू जाल्या. चंद्रयान 3 हे रॉकेट चंद्राच्या दिकेन आता तेणी पावल सुरू केलेलो आसा अशें म्हणीत इस्रोचे अध्यक्ष S. सोमनाथ हाणें खोस परगटायली. शुक्रारा दनपारा इस्रोन श्रीहरिकोटांतल्या सतीश धवन अंतराळ केंद्रा वयल्यान चंद्रयानाचें यशस्वी प्रक्षेपण केलें. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का. यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है. इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है. LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है. As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. Congratulations, India. Chandrayaan 3 has started its journey towards moon. Our dear LVM-3 has already put Chandrayaan 3 craft into the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 kilometers was its intended target orbit, and it is precisely there now. And let us wish all the best for the Chandrayaan 3 craft to make its further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days. So let me wish all the very best to Chandrayaan 3 for its further journey towards moon. I am very happy to report here that the LVM-3 M4 vehicle has injected the Chandrayaan 3 satellite to the precise orbit, and once again the vehicle is proved to be
the most reliable heavy lift vehicle of Indian Space Research Organization. Congratulations to the teamwork of ISRO family. I would like to appraise three things here. The vehicle systems are in the continuous process of quality improvement, especially in the event of our human rating efforts towards making the systems reliable. Secondly, the payload also, capability of the payload also is improved by mission strategies as well as vehicle engineering approaches. We are in the process of increasing the launch frequency of this vehicle considering the national requirements as well as satellite demands. Here, so many improvements we have incorporated in this vehicle. For example, the S200 nozzle, they are processed exactly as per the human rating standards, enabling us to have 100% NDT, and the inherent pocket erosion characteristics are removed. The L100 stage Vikas engine, mostly it is 100% qualified to be the human rated engine with indigenously developed LET throats, and the pocket, the backward gas entry also is eliminated, and it is a perfect system. शुक्रारा मुरगांव नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षपदाचेर गिरीश बोरकार हांची बिनविरोध निवड जाल्या उपरांत नगराध्यक्षपदाचो ताणें ताबो घेतलो. ह्या मालांतले प्रश्न बेगोबेग सुटावो करपाचो यत्न करतलो अशें नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान सांगलें. बरें दिसता की आज तो चेअरपर्सन पदाचेर आज बसला म्हणून हांव सगळ्यांत पयलीं आभारी आसा आमचे भारतीय जनता पार्टीचे आनी सगळे आमचे सदानंद भाई, आमचो ऑनरेबल CM प्रमोद सावंत हांणी जेन्ना आमी तांचें नांव प्रपोज केलें ताणें रोखडें एक्सेप्ट करून ताका आज आशिर्वाद दवरलो ताचेर, आनी बाकीचे सगळे हांवें नांवां घेतल्या तितल्यांनी, मोमीन सर आसूं नाल्यार विश्वजीत राणे सर आसूं, संकल्प आमोणकर आसूं नाल्यार बाकीचे सगळे दिलीप आसूं, ताल्लूज आसूं, हे सगळे 25 कावन्सिलर आसूं, हे सगळ्यांनी मेळून म्हाका दिसता हे फर्स्ट टायम अशें हिस्ट्रीन जाता की वास्को खातीर नाल्यार मुरगांव तालुका खातीर सगळेच एकठांय आयले आनी आज 25 कावन्सिलर तुमी म्हाका दिसता खंयच्याच म्युन्सिपालिटीन ऑपोजिशन ना अशें जावपां ना, हांगा सगळे एकठांय आसा आनी आमचो एकूच एम आसा की मुरगांव तालुका ही सगळी डेवलप जावची आनी आमचे पालक मंत्री जे आसा मोमीन सर हाजो सदांच पाठिंबो आमकां सगळ्या कामां खातीर आसता आनी तांच्या लिडरशिपी अंडरूच आमी मुरगांव तालुका एक बरी तालुका आमी करपाचो जो आमचो प्रयत्न आसा, मुरगांवच्या तालुकाक एक वेगळेपण कितें तरी दिवप, एक वेगळो कितें तरी टोटल एनवायरमेंट करप, हो आमचो एक हें आसा. ताच्या खातीर हांव गिरीशाय कडेन मागता, फाटीं लियोन काम केलें, एक बरें काम केलें, बरें काम करून दाखयलें. ताचे पयलीं दामू आशिल्लो, दामून बरें काम करून दाखयलें. तशें हांव गिरीशाय कडेन मागता, लोकां खातीर आमी जितलें जाता म्हणजे आमचो म्हाका प्रावड असो फिलींग, हांव भारतीय जनता पार्टीचो एक कार्यकर्तो आनी आमचे सदांच आमचे लिडर जे आसा ते सांगता लोकां पर्यंत तुमी वचा, तुमी लोक तुमचे कडेन येतले म्हणून रावनाका. सो हांव तशें गिरीशाय कडेन मागता, सगळ्यांक मेळून लोकांचे जे कितें प्रॉब्लेम्स आसा ते आमी सॉल्व करपाचो प्रयत्न करया. म्युन्सिपालिटीक कितें प्रॉब्लेम्स आसूं आनी खंय प्रॉब्लेम्स आसूं, आज पूर्ण गव्हर्मेंट आज आमचे बरोबर आसा. ऑनरेबल CM जावं पक्षाचे अध्यक्ष सगळे जेन्ना सपोर्टींग आसा, म्हाका दिसता डेवलपमेंटाक खंयच कमी पडपाना. हांव ताका शुभेच्छा दिता. आज आमचे कडेन आसा व्हायस चेअरमॅन, बरी टीम आसा, दोगूय जाणां मनाखात्यांतल्यान लोकांची सेवा करपाची उमेद आसा आनी ताणी दोगांयनी मेळून आनी 25 कावन्सिलरांनी मेळून बरें काम करचें, वास्कोकारांक दाखोवन दिवचें की आमी सगळे वास्कोकारां खातीर झडटा म्हणून आनी बरें करचें. 2 दिसां पयलीं एका तरणाट्या भुरग्याक कासावले चिऱ्या खणीत बुडून मरण आयिल्लें. ताका लागून कुठ्ठाळेचो आमदार आंतोन वाज, कासावले पंचायत आनी चिल्ड्रन्स प्रोटेक्शन प्रेसिडेंट पीटर बॉर्जीस हांणी कासावले चिऱ्या खणीची पळोवणी केली. पळोवणी केल्या उपरांत उदका स्रोत खात्याच्या माध्यमांतल्यान चिऱ्या खणीच्या उदकाक दुसरे कडेन वाट करून दिवपाचो निर्णय घेतलो. तशेंच ह्या खणी लागसर शिटकावणी तक्ते लायतले अशें आंतोन वाजान सांगलें. चायल्ड कमिशनर चेअरमॅन आमचो पीटर बॉर्जीस हाणें जे नदरी काडलें, जे आमचे यूथ हालींच आमचो एक यूथ भुरगो जो हांगासर ड्रोन जालो आनीक खरेंच आमकां शॉक जेन्ना तो यूथ इतलो भुरगो आमचो सोंपता तेन्ना आमकांय जायतें दूख जालें आनी ताका लागूनच आमकां
पिटर बॉर्जीस म्हणपाक आमी सायड इन्स्पेक्शना या हाचेर कितें तरी उपाव काडया, कितें फाल्यां सेम थिंग रिपीट जावपाक जायना, ताका लागून आमी हांगासर आयज सायडीर येयल्ले आसा. आनी आयज आमचे सगळे मामलेदार तशेंच PI बाकीचे ऑफिसर सरपंच पंच बी हांगासर येयल्ले आसा आमी इन्स्पेक्शनाक. आनी आमी आतांच डिस्कस करताले. जेन्ना आमी डिस्कस करता तेन्ना आमी एक डिसायड केलें जे आमी WRD जे डिपार्टमेंट आसा ताका आपूण हें आमचें कितेंय तर आमकां ताका एकाच कितें सोल्युशन आसा, कित्याक हांगा डीप आसा. पयलीं ते चिरे बी हांगासर काडटाले आनी हें डीप जावन आतां हांगा सगळें उदक हांगासर उरता. म्हणटूच हाकाच लागून म्हाका दिसता की चड डीप ताका ताळो बी जायना अशें म्हाका दिसता. आनीक जाता ते भाशेन हें फिलींग करून जे आमचें लेवल परत तें लेवल करून आमकां दिसता तें हाडचें पडटलें. आनी आमचो कोण एक्सपर्ट जो कोण आसा ताका हाडूनच हें सगळें आमकां करचें पडटलें. आनी जाता ते भाशेन आमी कमिशनराक आमचो चायल्ड कमिशनर हाका बी सांगलां तूं डायरेक्ट करून आनी म्हाका एक कॉपी धाडून सांगलें. आनी हांवूय हाचेर कितें म्हजे लागीं कितें जाता ते भाशेन एज MLA म्हजे लागीं जाता ते भाशेन हांव हें काम करून दिवपाक सोदतां. सावर्डे मतदारसंघात कुडचडेच्या भलायकी केंद्रान वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत केल्ल्यो. TB, मलेरिया, डेंग्यू यासारख्या दुयेंसांचेर भलायकी अधिकारी मेघा कुडचडकर हांणी म्हायती दिली. उपरांत शेती खात्यान झाडां वांटप केली. ह्या वेळार सावर्डेचे आमदार गणेश गांवकर, सरपंच चिन्मय नायक हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. स्वतः सगळ्या आमच्याकडे येतात आणि आमची महत्वाची माहिती माहिती एब्झॉर्ब करपाची तांचे सगळे जाणकार घेतले थोडेशे आमी ह्या बरें येतले. हांव म्हजो एक आयकल करता म्हाका मुद्दाम आपयलो आतां कशें सगळी सगळ्यांचे आमी कलेक्टीव जबाबदारी लोकां पर्यंत म्हायती पावपाक जाय. कारण की दुसरो म्हायती सारकी इम्पॉर्टंट म्हायती आसा ते कोण गणेश गांवकार आमदार आमचे महेश सरपंच संजय माजी सरपंच आनी कोण अशें रावना कोणाकूच जाता इतली बारीक तूं सांगता म्हायती खरें म्हणल्यार एका मनशाकडल्यान दुसऱ्या मनशाक प्रसार जाता म्हणून पेशंटाक तयार करून डायग्नोस करून ट्रिटमेंट दिवपाक जाय. मुख्य हे महत्व त्याचे आसा. कित्याक पब्लीक एट लार्ज इज सफरिंग फ्रॉम दिस डिसीज आनी तो पेशंट जर म्हाका मेळ्ळो जाल्यार आमी डायग्नोस केलो आनी ताका ट्रिटमेंट दिली जाल्यार वी आर कटिंग द ट्रान्समिशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. सो टीबीचे दुयेंस आसा तशेंच मलेरियाचे दुयेंस एकामेका कडसून वता पूण हे डायरेक्ट ट्रान्समिशन न्ही. आतां टीबीचे कितें आसता तूं खोकलो शिको काडलो तुवें खोकलो की तुज्या कडेन सभोवती वातावरणात जे जंतू वतात आनी त्या कारणान जसो आमचो आमी जिवंत आसा तेजें रक्षण कितें आमचें श्वासोच्छ्वास चालू उरता. जो पर्यंत श्वास चालू उरता तो पर्यंत आमी जिती म्हणपाचें न्ही दॅट इज सायन ऑफ लायफ. अशेंच श्वासोच्छ्वासाचें आयुश्य अखंड चालू आसता आनी हे जंतू म्हज्या आजूबाजूक आसता. जर हांवें म्हाका म्हज्या शरिरान ताची संदी दिली इन द सेन्स म्हजी कूड जर वेवस्थीत ना म्हज्या कडेन स्पेसिफीक इफेक्ट जाला इम्युनिटी म्हजी कमी जाली हे वातावरण ताका ऑर्गॅनिझम्सांक आनी आमचे बाकीचे जीव जिवाणू विशाणू आमी तांकां संदी दिता की पळय तुजें मार अशें म्हणून यो आनी म्हज्या भावनांत वास्तव्य कर आनी त्या प्रमाणे ती तुजी दुयेंसां तयार कर आनी तयार जाता तशें. कोयराची समस्या पुराय सुटावी जावपा खातीर शारांतल्या शाळांनी सहकार्य करचें असो दिवचल पालिकेन उलो मारलो. 15 ऑगस्ट म्हटल्यार स्वातंत्र्य दिसाच्या फाटभुंयेर शुक्रारा पालिका मंडळ आनी शारांतल्या शाळांचे प्रतिनिधी हांची एक जोड बसका जाली. नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हांच्या अध्यक्षते खाला ह्या बसकेत स्वातंत्र्य दिसाच्या निमतान जावपी कार्यावळीचेर भासाभास जाली. कोयराच्या विचाराचेरूय ह्या बसकेत भासाभास जाली. कोयरा विरोधात जागृताय करप, सहकार्य करचे तशेंच पालिकेच्या कोयर प्रकल्पात कोयराचे कशें व्यवस्थापन करतात त्या विद्यार्थ्यांक दाखोवचे असो उलो पालिकेन मारला. मुख्य अधिकारी सचिन देसाय आनी हेर नगरसेवक ह्या बसकेक हाजीर आशिल्ले. गार्बेज आमची बिचोलेन बऱ्यापैकी काम चालू आसा न्ही. म्हणजे आमी अवेअर करीत आसता. आमी आतां स्कुलांनी प्रत्येक स्कुलान क्लासीन आमी प्रत्येक क्लासींनी वयतले ओलो कचरो सुको कचरो त्या बद्दल सगळे आमी तांकां भुरग्यांक म्हायती दितले. तांकां आमी इनवायट करतले स्कुलांक. ऑलरेडी आमचे प्लांटर सगळीं स्कुलां म्हणजे
सगळे विजीट करता ते प्लांटार. प्लास्टीक पिशव्यो सगळे भुरग्यांक हे कळोंक जाय म्हणून सगळ्यांक आमी लेटरां धाडून स्कुलांक तांकां इनवायट केल्लेले आसा की तुमी सगळीं स्कुलां आमच्या गार्बेज प्लांटार लाखेऱ्या विजीट करपाक. एक टायमार ती आमची 15 ऑगस्टाक जे म्युनिसिपल कावन्सिलाचो प्रोग्राम जाता, फ्लॅग हॉस्टिंग जाता आनी वेरीस आमची स्कूल्स आहा सरावंडेड म्हणजे बिचोले सिटीन जी स्कूल्स आहा ती प्रोग्राम करतात. म्हणजे कार्यक्रम जितले जाता ते स्कुलाची भुरगीं करतात, टिचर्स आसता, NCC हे सगळे आसता. ताचेसून ते मिटींग जाल्ली आनी कितें प्रोग्राम करपाचो ठराव जालो की प्रोग्रामान करतले तशें कितें ताचें जालें. आनी ताच्याच बरोबर अवेरनेस प्रोग्राम म्हणजे जो म्युनिसिपालिटीचो गार्बेज प्लांट आसा लाखेऱ्या थंय तांचो प्रोसेस कसो चलता हो भुरग्यांकूय दाखोवचो. त्या बद्दल ते अवेरनेस जातले आख्या सिटीन ह्या बद्दल तेंच्यांनी आमकां म्हायती दिली आनी भुरग्यांक ते व्हरचे आनी ते दाखोवचे टिचरांनी भुरग्यांनी इवन जे लोक आसा म्युनिसिपालिटीन एरियेन तितल्यांनी ते पळोवचो. आतां ती बिचोली म्युनिसिपालिटी एक क्लीन म्युनिसिपालिटी अशी फुडें जागृताय जावची सगळ्यांक आनी ती क्लिनिनस अवेरनेस कॅम्प जावचे आनी ते करचे सगळ्या लोकांनी इंडिविज्युअली येवन ह्या बद्दल तेंच्यांनी म्हायती दिली आमकां. पावसान शियाळ्या वातावरणाक लागून जिवाणी आणि सोरोप बिडांतल्यान भायर सरतात. सगळेच सोरोप विखारी जीव म्हणून गैरसमज जावन रावला, पूण हो जीव जो आसा तो आमच्या सैमाचो भाग. गोंयच्या एका माणकुल्या चलयेन सोरपा बरोबर खेळत ताच्या बाबतींतलो गैरसमज दूर केला. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटीन. आतां रोखडेच पळोवया गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.